Then Psalm A31. Sorves pora eklasteva, sasna no martuka. Sorves pora eklasteva, sasna no martuka. Tu borto, tu podveda, tu shimoima, soglia fanta, tu borto, tu podveda, tu shimoima, soglia fanta. बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावी आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. बरे भलायके पासत एमीस इजाबेला सिल्वेरा भेटयता ताच्या इदेसावा पासत मागया. बाबा भयणीनो, आमी साद्या काळांत आसा आनी साद्या काळांत जेजून केल्ल्या भौशीक वावरांत ताणें शिकयल्लें, ताणें वावर केल्लो हाचेर आमी नियाळ करता. खरीत भाशेन आयज सोंसणिकायेचेर जेजू उलयतात. तेच बरोबर दान करप हाचेर जेजू उलयतात. आनी ह्या दिसांनी अदी करून जायती शिकवण वेगवेगळ्या विशयांचेर जेजू आमकां दिता ती आमी आयकता. आमकां जें शिकयलां जेजून तें दर एकली लागू करुया आनी घडटा ते भाशेन ताणें सांगलेले भाशेन आमची जीण सारूंक वावरुया. हीच चिंतना मनान धरून एमिसाचे भेटेक तयार जातना पातकी म्हूण आमी ओळखून देवाचे आनी एकामेकाचे मोगसाणें मागुया. हांव पातकी सत्पदविदा देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनाचे दोर तोंडान उच्चारून वायट आदरून बरें करून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बरो अपराध. हे पासत मागीर सदांच अकवार मारीक सगल्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सोर पदवेदा देव आमची काकूत करो आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोम्या काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोम्या काकूत कर. प्रार्थया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, तूंच आमचो बरवसो आनी आमचें बोड. आमी इतली ओसोक्त की तुजे विणे आमच्यांनी कांयच करूं सगल्या काळजान आनी सर्व करण्यांनी तुज्यो आज्ञा पाळूंक सदांच आमकां तुजो आदार दी. ही आमी विनंती करून मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो करो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासना. राजांच्या पयल्या पुस्तका वेले वाचप. आहाब सामारेचो राजा हाच्या राजमाला बोगलेक जेझरीलांतल्या नाबोताचो एक दाखा मळो आसलो. आहाबान नाबोताक म्हणलें, वारवें लावंक तुजो दाखा मळो म्हाका दी, कित्याक तो म्हज्या घोरा बोगलेक पडटा. तुका जाय जाल्यार म्हज्यान ताचे बदलेक दुसरो अदीक बरो मळो तुका दिवंक जाता. अशें नाका जाल्यार
पयशांनी तुका ताचें मोल फारीक करता. नाबोतान आहाबाक जबाब दिलो, म्हज्या पुर्वजांचें दायज हांवें तुका दिवचें हें सोर्बेस्पोर निर्मिना जावं. म्हज्या पुर्वजांचें दायज हांव तुका दिवचो ना. ही जेझेलाच्या नाबोताची उतरां आयकून आहाब दुखेस्त जालो आनी रागान बरोवन घारा गेलो आनी आपले बाजेर वचून न्हिदलो आनी ताणें आपलें तोंड दुसरे वाटेन केलें. तो जेवणूय घेना जालो. जेजबेल ताची पोतीन ताचेशी आयली. तिणें ताका म्हणलें, तूं इतलो चिंतेस कित्याक? आनी कित्याक तूं जेविना खायना? जेजबेलाक आहाबान जबाब दिलो, जेझरेलाच्या नाबोता कडेन हांव उलयलो आनी ताका हांवें म्हणलें, तुका 10 मोळो म्हाका विकतो दी. तुका जाय जाल्यार ताचे बदलेक मोज्यान तुका दुसरो दिवंक जाता. पूण ताणें म्हणलें, म्हजो 10 मोळो हांव दिवचो ना. आनी जेजबेलान ताचे पोतिनीन ताका म्हणलें, इस्रायेलाचो राजा तूं न्हय? उठ आनी जेव आनी कुशाल जा. जेझरेलाच्या नाबोताचो मोळो हांव तुका दितोली. म्हणटोच आहाबाच्या नांवान तिणें चिटी बरयल्यो आनी तांचेर ताची मोर मारली आनी ह्यो चिटी नाबोता बरोबर रावतल्या सगल्या जाणट्यांक आनी कुवरांक धाडल्यो. चिटीचेर अशें बरयलोलें आसलें, एक उपास परगट करात आनी नाबोताक लोकां फुडें बसयात आनी ताचे मुखार 2 खोट्या मनशांक दवरात आनी ते ताचेर गाराणें घालून अशें म्हणू, देवाचेर आनी राजाचेर तुवें शिराप घालय. मागीर ताका भायर व्हरात आनी फातरांनी ताचो जीव काडात. नाबोताच्या शारांतल्या लोकांन ते शारांत रावतल्या जाणट्यांनी आनी कुंवरांनी जेजबेलान चिटीचेर बरयल्लें तशें केलें. तांणी एक उपास परगट केलो आनी नाबोताक पोरचे मुखार हाडलो आनी 2 खोट्या मनशांक ताचे मुखार दवरले. तांणी ताचेर अशें गाराणें घालें, नाबोतान देवाचेर आनी राजाचेर शिराप घाला. तांणी ताका शारांतलो भायर व्हेलो आनी फातरांनी ताचो जीव काडलो. उपरांत ताणें जेजबेलाक सांगूंक धाडलें, नाबोताक फातरावन जिवेशी मारलो. नाबोताक फातरांनी जिवेशी मारलो म्हूण आयकना फुडें जेजबेलान आहाबाक सांगलें, उठ आनी जेझरेलाच्या नाबोताचो विकतो मागलोलोय तो 10 मोळो तुजे आदीन कर, कित्याक नाबोत आनीक ह्या संवसारांत ना. नाबोत मेलो म्हूण आयकना फुडें आहाब उठलो आनी जेझरेलांतल्या नाबोताचो 10 मोळो आपल्या ताब्यांत करून तो थंय गेलो. देवाचें उतर हें. देवाचे वडोपकार. आमचो जबाब, सर्वेस्परा मोजें रुडोन आयकून घे. जबाब, सर्वेस्परा मोजें रुडोन आयकून घे. म्हज्या उतराक कान दी सर्वेस्परा, मोजें रुडोन आयकून घे. तुका उलो मारता, म्हाका चीच दी. म्हज्या राया, म्हज्या देवा. जबाब, सर्वेस्परा मोजें रुडोन आयकून घे.
वायटाचो मोग करपी देव तूं न्हय, नोश्टांक तूं लागीं घेनाय. गोरविस्ट मनशाक तुजे मुखार बोडाय करूंक तांक ना. जबाब: सर्वेस्परा म्हजें रुडोन आयकून घे. उनीत करतल्यांक तूं विटेताय, पोटकिऱ्यांचो तूं नास करताय. रोगताक थानेला आनी लोटीक मनशाचो सर्वेस्पराक कांटाळो येता. जबाब: सर्वेस्परा म्हजें रुडोन आयकून घे. उद्गार: सर्वेस्पराक जय जय. म्हज्या पावलांक तुजें उतर उबारलोलो दिवो. उजवाड म्हजे वाटेचो. सर्वेस्पराक जय. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोयमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, अशें म्हणलेलें तुमी आयकलां, दोळ्याक दोळो, दांताक दांत. पूण हांव तुमकां सांगतां, तुका वायट करतल्यांक तूं आडाय नाका. कोण तुका उजव्या पोल्यार मारीत जाल्यार दुसरोय पोळो ताका दाखय. कोण तुजें आंगावलें व्हरूंक न्याय सभेंत विवाद करीत जाल्यार ताका तुजो जुबोय दी. आनी कोणूय तुका एक कोस चलोवंक बोळ करीत जाल्यार 2 कोस ताचे सांगाती चल. तुजे कडेन मागीत ताका दी, आनी तुजे लागीं उश्णें मागून घेवंक सोदता ताका फाट करूं नाका. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. वखाणी तुका क्रिस्ता. बाबा भयणीनो, शुभ वर्तमानांतली शिकवण आमच्यांनी जायती घेवं येता, पूण फकत निमणे वळीचेर आमी नियाळ करुया. तुजे कडेन मागीत ताका दी, आनी तुजे लागीं उश्णें मागून घेवंक सोदता ताका पाट करूं नाका. सांबार समारंभांनी आमी दान दिता, जावं भुरग्याक आपलो वाडदीस समारंभ जाता तेन्ना दान करता, जावं काजराच्या समयार एक दान भेटयता. जायते फावटी असले समारंभ जाता तेन्ना, सेलेब्रेशन जाता तेन्ना आमी दान वो गिफ्ट दिता. पूण कांय फावटी आमी कसलो समारंभ नासतनाय दिता. जेन्ना कोणाकूय तर गरज पडटा तेन्ना आमचे लागीं उश्णें मागता, आपणाक गरज आसा उपरांत केन्नाय दिता म्हूण. तेन्नाय असल्याय वेळार आमी दान करता वो दिता. कांय फावटी म्हणटा तूं आनी परत दिनाका, वो कांय फावटी तुका वेळ मेळटा तेन्ना तुजे लागीं घडटा तेन्ना दी. पूण आमच्या जिवितांत आमी हें दान करता. तुजे लागीं मागीत ताका दी, जेजू म्हणटा, आनी तुजे लागीं उश्णें मागून घेवंक सोदता ताका तूं पाट करिनाकाय. आदल्याय काळार असली शिकवण आसली, आनी हाका लागून जेजू तुवें आसलेली संवयेंतली काडून आमकां शिकवण दिता. पयल्या आदल्या इस्रायलांत अशें आसलें, कोणूय तर दुडू दिले जाल्यार, पयशे दिले जाल्यार, एक कॉयन दिलो जाल्यार ताका 6 वाटांनी बेसांवां आसा अशें समजताले. इफ दे गीव 1 coin दे वूड रिसीव 6 blessings. पूण एका गरीबाक तो ताणें दुडू दिवन वयल्यान एक बरें उतर दिलें जाल्यार ताका 11 भासाची वो 11 वाटांनी ब्लेसिंग्स आसा, वो बेसांवां आसा अशें समजताले. अशी तांची शिकवण आसली. जेजू घडये हातूंतलीच ही शिकवण घेवन आमकां सांगता, तुजे लागीं उश्णें मागता ताका तूं दी. बाबडीनो, दिवप न्हयच फकत दुडवांनी. दुबावना, दुडू गरजेचें आनी आमी दुडू दिता, पूण आनिकूय देवान आमकां जायते फुकट दिल्लें आसा तें आमी आमच्या लागीं देव दिवंक मागता. जायते घडी आमकां बरी बूद दिल्लेली आसा, दुसऱ्याक आमच्यांनी शिकोवंक जाता.
दुस्मान आसा ताका बोगसणें दिवं येता. कोणाक मोग उणो आसा ताका मोग दिवं येता. कोणाच्या लागीं घोडो ना ताका आमच्या हातापांयाचो आदार दिवं येता. हे भाशेन जायतें दान आमच्यांनी करूं येता. जाची गरज चड ताची गरज ओळखून मागच्या आदीं आमी तर ताका पावलीं जाल्यार देवाची बेसांवां साबार आमचेर आसतलीं. न्हयच फकत आनी 11 पूण जायतीं बेसांवां देवाची आमचेर आसतलीं. हे जेजूचे शिकवणेचेर आयज इल्लोसो नियाळ आमच्या जिवितांत जावं दी. सर्वेस्परा श्रेश्टीच्या रचणार आमी तुका दिन वाचतां आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो उंडो आमी तुका भेटयता. प्रितमेन दिलान मनशाच्या वावरान केला तो आमकां जिविताचो उंडो जातलो. सासणाच्या सासणाक देवाक सोय. सर्वेस्परा श्रेश्टीच्या रचणार आमी तुका दिन वाचतां आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो दाकांचो सोरो आमी तुका भेटयता. दाखवालेन दिलान मनशाच्या वावरान केला तो आमकां आत्मीक पिवण जातलो. सासणाच्या सासणाक देवाक सोय. म्हज्या बाबा भयणीनो म्हज्या तुमचें बलिदान सर पडविदा देवा बापाक मानतात वसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा तुजे मुखारी देणी आमी हाडून दवरता. तांचे वरवीं आमचे कुडीचो जीव तूं सांबाळटाय आनी ती संस्कारून आमच्या ओतम्याक नवो जीव दिताय. तर कुडी ओतम्याच्या पोसनाक गरजेचें जेवण खाण सदांच आमकां फावो कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पविधान आनी सासणाच्या देवा सर्व काळ्यान सरताय आमी तुका दिन वाचून फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रचलोय नितीन ताका शिक्षा दिली. पूण क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं दयेन ताका चडयलोय. ताचे उद्देशी देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दळबार तुजी तोर महिमा वाकाणटा. तांचे सांगाती आमचेय ताळे मेळोवन आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय. उत्सर्गी तुका जय जय. बापाक रस्तो पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र करून आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सम्या जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगत. आपलेच कशेन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातोच ताणें खास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी आदलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची खास नव्यानी सासणेक कराराचें रगत.
पातकाचें बोगसणें मेडच्याक तुमचें पासत आनी समेस मनशां पासत तें वरवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. तिसरो उदका दिवन बाबार्थाचो ग्रोथ परगटुया. तुज्या कुर्सा आनी पुनर्जवणपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जवणपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड रगत शेवतले आमा समेस्तां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा के प्रितमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यन बापा, फिलिप नेरे आमच्या गवळी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान पाडय. पुनर्जवणपणाचो बरवासो धरून मेल्यात ते आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोर सोडीत मुखार मोल पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया करून आमी मागता. आंकवार मारी देवाचे माये संगाती भगवान धर्मदूत आनी सर्व काणी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू संगाता, त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सर पदवीदार बापा सर्वंदनान वैभव तुका सासणाच्या सासणाक आमेन. आमचे बापा, हे मागणे आमी म्हणटना बापा लागीं मागता आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी म्हण. दुसरी आमच्या लागीं मागता तेन्ना आमी दिवंक जे भाशेन बाप आमकां उणें करिना पूण मागता तेन्ना दिता तेच भाशेन आमी दुसऱ्यांक दिवंक आनी ही शिकवण जेजूची मनान घेवन जियोंक आदारान करपा जेजून शिकयलेल्या प्रार्थनांतल्यान मागया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें रायज आमकां येवं. तुजी कशी सकाळ जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळमेन पडूंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुरींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो भशेन वतरेकता. तर आमकां तुजी उदार काकूतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दियातूच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणा. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्ले आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली.
My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you in my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. प्रार्थूया. पृथ्वीच्या बापा, तुज्या हातांतलें आमी घेतलां तें जेजूच्या कुडी रोगताचें जेवण, तुजे सवें आमच्या एकवटाची खुणां. ह्याच जेवणा वरवीं तुजे पवित्र सभेंत काळजा मनाचो एकवट दिसान दीस वाडय. ही आमी मागता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर पदवीदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वडीलवाद. गायनाचो अंक F18. आमी तिसरो श्लोक गायतलो. Ekos donia defa, sogli ambosuya, ekas niste vaci, sevam koruya, turbol nenarto, pides dusmahanto, Devanam candillo, ikikam sopelo, ekas donia defa, sogli ambosuya, ekas nistevaci, sevam koru.